कानोळे वाठारात स्टेडियम हाडपाच्या नांवान ह्या वाठारात कॅसिनो हाडपाक सोदतात असो दावो कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेलो फर्नांडीस हांणी केला। हाचो फटको कानोळेच्या इगर्जेक बसतलो अशेंय तांचें म्हणणें। आयका। कांदोलीम अशी कांदोलीम पळया आमचे ह्या हांगा हो प्लॉट यो दिस इज बॉट बाय वन काजिनो ओनर। दिस प्लॉट नंबर 85 तेचे कुशीक प्लॉट नंबर 84 पळय आहा थिंगा त्या प्लॉटान ते आता स्टेडियम म्हणून बांदूंक सोदता MLA अंडर GSIDC। स्टेडियम जर बांधलो झाडां खातोतले अगेन सॉयल कॅरिंग कॅपॅसिटी ह्या दोंगराची आमच्या कानोळेच्या आनी बागांतल्या इट इज व्हेरी लेस। देर इज बाउंड टू बी लँडस्लायड ही इट इज टचिंग आवर चर्च। ही पळय स्टेडियम बांदूंक सोदता इट इज टचिंग द कांदोलीम चर्च द प्रॉपर्टी ऑफ द कांदोलीम चर्च आनी आमची शिमितेर आहा थिंगा आमचो लोक स्टेशन ऑफ द क्रॉस करता ड्युरींग लँड इट दॅट प्लॉट इज प्रोटेक्टेड स्टेशन ऑफ द क्रॉस जाता आमचे आनी देवाचे हें जाता हे ऑन द प्रिटेक्स ऑफ गेटिंग अ स्टेडियम हे थिंगा रस्तो दिता फॉर ए काजिनो। दिस काजिनो प्रॉपर्टी हॅज बीन बॉट सम इयर्स एगो वेन आय वॉज MLA हो म्हाजी खूब पार्टी येतालो आपणाक रस्तो कर म्हणून नाव देव डन ए कन्वर्शन आनी दाखयलां कितें आतां पळय सब डिविजन दाखयलां तेंच्यांनी त्या प्लॉटाक सब डिविजन केलां आनी सब डिविजन रोड दाखयला रोड भितर एक्सेस रोड नात देर इज नो एक्सेस रोड हांगा इतल्याकूच रोड दाखयला। सो नाव हो जागो एकटो घेवन स्टेडियम म्हणून करूंक सोदता ते सो दे आर ट्रायंग टू गिव अ रोड टू दीस काजिनोज। तेचे खुशीक प्रॉपर्टी आमची चर्चाची चर्च प्रॉपर्टी जी आमी स्टेशन ऑफ द क्रॉस करता इफ देर इज अ लँडस्लायड आमची आख्खी चर्च वयतली कानोळेची चर्च आख्खी आमची शिमितेर पुरोन वयतली तेचे खुशीक आनीक प्लॉट हे केले तेंच्यांनी। सो ऑल दीस MLA आपणाचे फायनल टर्म पळय उरला 5-6 म्हयने कितें उरल्या तितून हो MLA आहा पळय तो आमचो सगळें आमचो एनवायरमेंट काबार करता कालांगूटचो। तर आमची इगोजेक इफेक्ट जाता कानोळेचो लोक कित्याक उठोवंक नाव नको तो मे बी म्हाका दिसता आतां कोण येयला लोकांक पयलीं कोणाकूच खबर नासलें कित्याक सगळे जाण स्टेडियम म्हणजे बऱ्याक पडटलो कोणाक खबर नासलें ती काजिनो ओनरान घेतला म्हणून ती खबर नासली कोणाक। आतां तरी म्हाका दिसता तांकां कळल्या उपरांत कोणेच कोणी उठोवंक जाय आय विल मीट द पीपल ऑल्सो आय विल मीट द सरपंच ऑल्सो कित्याक एक काजिनोचे आय गॉट फॉर्म 1 and 14 कोणाचे नार आहा पळय आय गॉट फॉर्म 1 and 14 विथ आतां तेणी प्लॉट केला पळय प्लॉट दाखयता तेजेर न्हू प्लॉटाचेर तेणी हें दाखयता रोड दाखयता पळय सेपरेट हांगा एप्रोच रोडूच ना ताका एप्रोच रोड ना दीस द काजिनो ओनर्स सपोर्टेड आनी तो म्हाज्या फाटीक लागलो केन्ना 15 वर्सां आदी सो ताका आतां एक्सेस रोड करता ते ऑन द प्रिटेक्स ऑफ ए स्टेडियम जावं आमकां पूण त्या जाग्यार न्हू तुमी सॉयल कॅरिंग कॅपॅसिटी केल्या हेजी हांगा ते स्टेडियम हांगा पार्किंग करतले पार्किंग काजिनोक दितले ते 4 प्लॉट केले मे बी 4 काजिनो येता आसतले थिंगा आनी तांकां हें करतले जाल्यार सांगचे तेणी हे काजिनो ओनराचे न्हू म्हणून प्लॉट म्हाजे कडेन फॉर्म 1 and 14 आहा म्हाज्या फोनाचेर आजून